लॉकडावनाबरोबरच कोरोना विषाणूंक तोंड दिवपा खातीर सरकारान कोविड-19 कंटेन झोन तयार केल्यात। 9,000 परस चड कोरोना बाधित मेळिल्ल्यान सरकारान देशभर 1200 कंटेनमेंट झोन निश्चित केल्यात। ज्यो सुवातो कोरोना हॉटस्पॉट्स वा हाय रिस्क दिसून आयल्यात ते कंटेनमेंट झोन म्हण अधोरेखित केल्यात। ह्यो सुवातो पुरायपणान सील केल्यात, कोणाकच भायर वा भितर सरपाक मेळना। ह्या सुवातांचेर खर पुलीस बंदोबस्त दवरला। ड्रोन आणि CCTV वरवीं तांचेर नदर दवरतात। गरजेच्यो वस्तू तांकां मेळोवन दितात। भारतात 909 पॉझिटिव्ह कोरोना पिडेस्तांची नोंद जाल्या। 34 जाणांक मरण आयलां, जाल्यार फाटल्या 24 वरां भितर 74 जाण बरे जाल्यात। संवसारभर 18 लाखा परस चड केशी नोंद जाल्यात। लाखावयर लोकांक मरण आयलां, जाल्यार 4 लाखा परस चड जाण बरे जाल्यात। लॉकडावनाच्या काळांतय बँको उक्त्यो आसात। मडगांवच्या बँकांनी गर्दी जाल्ली। कांय कडेन सोशल डिस्टन्सिंग पाळ्ळें, जाल्यार कांय कडेन आड नदर जाली। पळयात। आमचे खबराकार समीप नार्वेकार आणि संदीप तुयेंकार